is the combination. Will you at least take some lead now? See, openly we cannot take. Openly आम्ही contest करून आम्ही कोणचे lead घेतो. Okay, but yes, to get the all independents together, to form a anti-BJP panel, anti-ruling panel, I personally believe we should take, and I will talk to our president that we should take this because we should keep BJP at bay, if possible at both places. North Goa, it's quite clear. And we do have independent MLAs. They have made their intentions clear today morning while having a phono with your channel itself. So I think my gut feeling is that I don't know how true it would be, but both places there would be a anti-BJP panel formed. Take it from me. Trajan, I was expecting only North. Now it is confirmed that both the sides it is going to be a BJP alliance chairman. Because see, first of all, nobody is going to take, his president will never take the leap of putting everybody together for the simple reason, you will be giving them a chance not to give powers further. You all went there, we are still studying. Now the best time is to allow them to form the panel and expose them further. Again one more footing point, because all their MLAs are very shaky now. So they are the next candidates. They will kill them also. Then will be the fun for the assembly elections. All these fellows put together, those who are out and those who are in, will be with the opposition. You are finding any merits in Durgadas's optimism? No, Durgadas's optimism is not uncalled for. It is expected. He has to. he has to do that. But I command permission. But the problem is there is a need for introspection for everybody. For the ruling as well as the opposition. The opposition is already outnumbered, strongly, very heavily outnumbered in the assembly. Outside they are building up. There is rejuvenating. When Sonia Gandhi makes a speech in parliament, she goes for a public protest. It shows that there is the Congress High Command also is seriously thinking in terms of becoming street fighters. Now what we in Goa lack is a street fighting opposition. That is what everyone has been saying. Experts along political spectrum, those who are peer group. Now, the principal opposition party says that we don't want to street fight. We are going to, Sanyam Rakhun Pude Matle. That Sanyam dar Rakhtale, then this is a question for a high profile 5-star debate. This is not the masses. The masses vote. You have to go on the street and fight. नारायण बाब तुमचे म्हणणे कितें की what is the message की give us more seats, give MGP more seats, you will get more benefit. Is that the message? No, I don't say that. But उदय विष्णू म्हटलं त्याप्रमाणे जर समज सीट जास्त मेळले सगळे एरिका अशें म्हणा पॉकेटाक जाल्यार कदाचित ताजो इफेक्ट जावंक शकतालो. नाल्यार अशें जालें कितें समज उत्तर गोंयान फक्त 2च दिले त्यामुळे सांताक्रूजचे ज्या जाग्यार एमजीचो केन्नाच एमएलए जावना सुरवात पासून ते आतां पण जावना पण थंय चिंबल येयले हो खरें म्हणजे आमकां आनंदाचो क्षण आहा. चिंबला सारक्या हेजेर आमचो झेडपी येयलो म्हणजे पयलेच खेपो आमी तेंचें अभिनंदन करपाक जाय त्या उमेदवाराचें आनी कार्यकर्त्यांचें. आनी बाकीचे कडेन कितें जातलें आसलें जमून जाल्लें जाल्यार एक कदाचित वेगळें चित्र आसूं शकतालें. पण तितून आसा तितून सुद्दां सद्या तरी आमी सॅटिस्फाय आसा आनंदी आसा म्हणूं येता कित्याक 55% आमचें हें आसा भितर स्ट्रायक रेट 9 पैकी 5 जिखल्या 55% स्ट्रायक रेट आसा. दुसरी कशी आहा दुसऱ्या जे बीजेपीचे वडयल्या तांणी ती स्ट्रायक रेट कितली आहा ती सगळी पळयली जाल्यार सारको फिगर मेळटा. अशें आरोप करनाका. आरोप पळय सुदीन ढवळीकार म्हणटा फोटो उलोवपी मनीस न्ही तो देवाचो मनीस. ताणें व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें आहा तो खूब देवस्पण करपी आनी तो देवाक तो असो देवाक मानपी मनीस फोटो उलोवपी न्ही तो. ताणें सांगलां की ती जी मोर्जे जिखल्या ती एक सारकी एक बरी निश्ठावान कार्यकर्ता आनी तिने तिका मदत करप हे आमचें कर्तव्य जाता. म्हणजे ताणें तुजे प्रोग्रामाचेर बरोबर ताणें कर्तव्य ताणें केलां तो एक बीजेपी वडयली ताणें थंय. म्हाका एकच गजाल राजन बाब व्हेरी फ्रँकली सपोज काँग्रेस हॅड कॉन्टेस्टेड दिस इलेक्शन एंड देर वॉज अ सिम्बॉल ऑफ हँड ऑन बॅलट पेपर्स काँग्रेसीच्या विशीं जो लोकांच्या मनाक राग आसा तो अजून गेल्लो ना. काँग्रेसीन अजून पर्यंत लोकां मदीं एक ओपोजिशन पार्टी म्हणून कॉन्फिडन्स तयार केलो ना. काँग्रेस हॅज मिजरेबली फेल्ड टू बी अ स्ट्रीट फायटींग ओपोजिशन आनी एक ओपोजिशन ऑफ द मासीस. सो एका अर्थान काँग्रेसीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना
म्हणून लोक प्रॉपरली इंडिपेंडन्सा वटेच्यान गेले. जर केल्ले जाल्यार काँग्रेस नाका तरी बीजेपी परवडली म्हणून बीजेपीकच मारपाचे. No, I don't believe. Because these independent candidates who have won would have contested as independents. Okay? My suggestion of Congress, this was not to defeat BJP, to strengthen its grassroots. That is mine, not to defeat. The BJP, people would have chosen, maybe Congress would have also got the votes, we don't know. Because unless you throw yourself to a test, you will not able to understand what काँग्रेसीचे सिंबल जर बॅलेट पेपराचे आशिल्ले जाल्यार बीजेपीक चड फायदो जावपाचो. कारण काँग्रेस नाका पण बीजेपी वरवली म्हणून बीजेपीक मत मारपाचे लोक. ना काँग्रेस सिंबल हाजो एका अर्थान तुगेलो ती जी डिसग्रंटलमेंट आशिल्ली, एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली ती इंडिपेंडन्साची वटेन वचपाक चड फायदो जालो. म्हाका दिसता की हातून काँग्रेसीन पयलीं खुबदां स्टँड घेतिल्लो आहा. शांताराम नायक कन्सिस्टंटली म्हणीत आहा की पार्टी लायन्साचेर इलेक्शन जावचें म्हणून. This cannot be forgotten today, although the stand of the party is different now. I believe the national leadership of the Congress also is of the opinion that they should have 40 on party lines. This is what I have heard, and that you can always check. I am giving you a clue, but this is what I have heard. Personally, I believe that people are better off thinking regional rather than national. People require a regional outlook and a local presence. जिल्हा म्हणटा ते एक गांवांतलें इलेक्शन. गांवांत जो पांय स्थिर आहा, रस्त्यार पांय तेकता आनी तो भोंवता, ताका मातशें चड प्रोत्साहन मेळटा. पूण हातून एक जाता की पार्टी लायन्स इलेक्शन घेतलें बीजेपीन स्टेबिलिटीच्या नांवार. ऑफिशियल रिजन वॉज स्टेबिलिटी. अनऑफिशियल रिजन कुड बी एनीथिंग. वन कुड बी टू कीप देअर केडर टुगेदर. बिकॉज अदरवायज द केडर इज रनिंग अवे. ही बोट बुडपाची आहा म्हणून पयलींच जर गेले. आतां एमजीन खूब जाण गेल्ले आहा कित्याक तांची स्ट्रायक रेट कित्याक बरी जाली. बरी इतल्याच खातीर जाली की तो फायनली तो सॅफ्रन अलायन्स दोगूय सॅफ्रनूच आहा ते हांगा जाले तरेन गेले पूण कोतान ते एमजी कडेन उरले पूण उरले तरी त्या सायडीन. सो दीस कूड बी वन ऑफ द रिजन. पूण एक सिद्ध जाता की स्टेबिलिटी हे कारण जें दिल्लें दीस हॅज कंप्लिटली फेल्ड. अनिल बाबान म्हणला ते भशेन स्थिरता म्हणटी येवचीच ना. 13-12 हॉर्स ट्रेडिंग, नो स्टेबिलिटी. देर वील बी नो पावर्स गिवन टू जिल्ला. दीस वील बी ओनली अ पॉलिटिकल गेम. आणि बांगड्यांचे ऑक्शन जे चालू आहा हे ऑक्शन फुडें जातले. बांगड्याचे विसवण येतले, विसवणाचे आनी फुडें जातले. फकत रेट वाडटली. खूब मिनिस्टर प्रॉमिसीस करतले जे दे वील नॉट कीप एबल टू फुलफील. आनी जिल्ल्याचे नवे मेंबरांक बाजारान व्हरून विकतले. सारखे 12च्या भावार विकत ओ आनी कशात भावार विकत. पूण कोतान इट वील बी ट्रेडिंग अँड इट शुड नॉट बी ऑनलायन. काँग्रेसीन कॉन्टेस्ट केल्लें जाल्यार तुमकां इल्ली कमी मतां पडपाची चड मतां पडपाची म्हाका दिसना व्हडलें ताजेर डिफरन्स जावपाचें. कित्याक तुमी जर रिजल्ट पळयत इंडिपेंडन्साचो, बाबूश मनसरात 2 सीट्स, आमचो विश्वजीत राणेची कितें 4 सीट्स, आमचो तो पांडुरंग मडकयकाराची 2 सीट्स, तशीच तांची असेंब्लीनूय तांचें कॉम्बिनेशन तशें ना. सो दे हॅव नॉट गेन्ड एनीथींग इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडन्स. रोहन खंवट्यान आपली 2 सिटां हाडल्या, नरेश सावळान आपलें सीट हाडलां. सो आय डोंट थिंक वी हॅव लॉस्ट एनीवेअर एज सच. जे इंडिपेंडन्स आयल्या ते काँग्रेसीचे इंडिपेंडन्स अशें येवना. ते जे तांचे पावरफूल पॉलिटिशियन्स आसा तांचे इंडिपेंडन्स जाले. अनिल बाबान जशें म्हणलें इंडिपेंडन्सांक कांय बॅकींग नाशिल्लें. दॅट वॉज ऑल्सो टोटली अ रॉंग हें. कित्याक इंडिपेंडन्सांक आमच्या परस चड बॅकींग आशिल्लें. म्हाका एकच गजाल सांगात. आय विल स्टार्ट विथ यू. हो रिजल्ट आसा 12-13 आनी 13-12. सो यू आर एक्सेप्टिंग दॅट इन बोथ द प्लेसीस there will be BJP for having their president of ZP at both the places. No? Dausuna? That means he is for sale. Who? He is officially saying that I am for sale. No. If he accepts. No, he's there, but he cannot blindly reject it. Well, he has to see the reality and say that. So, realistically, with your party not taking any keen interest in getting everybody together, looks like BJP will get their panel in both the districts. See, let me come to first North Goa. Let me be categorical. Our MLAs, आमचे जे आमदार आहात, जे निवडून आयल्यात, I'm in touch with them. Our MLAs are in touch with independent MLAs and all the folks to keep that all 13 number intact. Chief Minister is on record now on your channel saying that independents are in touch with him. Yeah. मुख्यमंत्र्यान सांगचे ह्या प्रोग्राम जावच्या पयलीं की खंयचो
इंडिपेंडंट टर्न आसा तो हे दुसरे ईसी पोशन झाले मायनिंगचे ईसी फिनिश आय डिड नॉट डिस्टर्ब यू सो टेक इट फ्रॉम मी नॉर्थ गोवा people like Vishwajit, Rohan, Naresh, Vijay would support them and then they would form the panel. I'm sure 13 is a magic number and they have touched it. BJP should not dare to even form the panel in North. Why? Because it was a pre-poll alliance which they declared. Stability. South you are saying BJP is forming. See now, as of now, it looks like they have got the majority. If they form, it's well and good. North has no result lagla Pramod. When you see the winning margin of the BJP seats, very less. These results have clearly shown as a final. करतलो कोण हो प्रश्न बीजेपी करची ना नॉर्थान पंचायत परिषद करची ना. विजय व्हॉट इज युअर बिकॉज युअर रोल इज व्हेरी क्रुशियल नॉर्थाक कोणाची पॅनल साऊथाक कोणाची पॅनल ना ओपोजिशनाचे पॅनल येवपाक आमी ओपोजिशनाचे आमदार कटिबद्ध आहा वी आर कमिटेड टू सीइंग दॅट द BJP which has not been endorsed by the electorate has to not get the chance to sit there. This is respecting the sentiments of this verdict. Now, when it comes to horse trading, it is a fact that Alina Saldana was told on her birthday that 3.5 crore rupees had to be paid to get her elected unopposed. This was told by the same person whose candidate has been rejected very thoroughly in the most prestigious election of this Zilla Panchayat polls. आता तांचेकडे मनी बॅग आहात तांचे कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहा टुरिझमान तांणी जमनी विकल्यो आहा सो दोन्हीकडे बीजेपी they may buy people but I am reminding those in the GVP who are aware that the issues of Mother Teresa, that the issues of Ghar Wapasi, that the issues of beef, that the issues of the rape of the nun are still issues. They should remember that if they align with the BJP, it means that they are sleeping with the enemy. And that they are not going to become ministers. Their leader may become ministers, but they have to leave with the curse that they have slept with the enemy. I'll give you final word. नारायण बाब दोन्हीकडे बीजेपी MGP जाता एक कमी पडला असं जाता आणि तुम्ही तुमची जे असा ते हाडटात दॅट इज व्हॉट आय सेड घर वापसी तांगे घर वापसी जाता MGची घर वापसी जाता ओके दॅट्स नॉट फायनल दोन्ही कोणी एक दवडीकराक वालोर बिफोर इलेक्शन ताणे साक क्लियर सांगले आय एम अगेन्स्ट घर वापसी म्हणून So I don't think you better check. So we have never said we have never said we are with Garba. Now you are very clearly north आणि south दोन्ही जातले आमच्यो जशें आमचे दवळीकर बाबान सांगलें श्रीमती मांद्रेकर शी इज अ सिनियर 3 टायम कितें ZP जाल्यार शी शूड डेफिनेटली कम बॅक आनी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता जो तो युनायटेड ओपोजिशनाच्यो ज्यो खबरी सांगता भितरलो एकटो ऑलरेडी आमचे कडेन थंय दारार आमच्या खडखडत आसता सो आय डोंट थिंक वी शूड हॅव एनी प्रॉब्लम आनी तो दुसरे युनायटेड ओपोजिशन ताचो म्हाका दिसता रोहन खंवटे इज व्हेरी मच अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट सो तो खंयच्या हातून म्हणटा की रोहन खंवटे इज ओपोजिशन रोहन खंवटे इज नॉट सेड इज एंटी गव्हर्नमेंट तो केन्ना गव्हर्नमेंटाक तासताय बीन दुसरे दिसा हांवें विथ द गव्हर्नमेंटूय म्हणटा सो युनायटेड ओपोजिशनाची जी स्वप्नां रंगयता फाटल्या 3 वर्सांनी कांय आमदार गव्हर्नमेंटूय उडोवपाचो प्रयत्न रोहन खंवटे कितें करतलो हे तांकां 3 ते 4 दिसांनी कळटलें आनी हे जे रिजल्ट आहा दिस इज सनसनीत थापट ऑन सीएम हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता खूब भरपूर चर्चा जाल्या बट नंबर्स अशे मेळ्ळ्यात की बीजेपीक सावथा भितर सिंपल मेजॉरिटी मेळ्ळ्या तरी विजय तांकां JVPचे हांकां मातसो भंय घालत आसा की विचार करा म्हणून आनी नॉर्थाक जरी बीजेपीक सिंपल मेजॉरिटी मेळना तरी बीजेपी काय इंडिपेंडंटाक भंय घालत आहा विचार करा म्हणून अशी परिस्थिती भितर हे इलेक्शन आसा इतल्याचेर हांव थांबता कितें जाता ते आमी आज सांजे मेरेन फाल्यां मेरेन तुमचे मुखार हाडत रावतले बातम्याच्या माध्यमांतल्यान नक्की ZPचे पॅनल कोण फॉर्म करता नॉर्थ आणि सावथाक तुम्ही सगळे जाण आयले बासावारी सकाळसान वांटो घेतलो इतली वेळी चर्चा केली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार